ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಮ್ಗೆಲ್ ವಸರಿಕ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮೊಗಾ ವೀಕ್ಷಕಾಕ ಮೊಗಾचे स्वागतू आमगेल आयची गेस्ट हांग पळयला री तुमी लेखतलीची हांकां खंयकी पळयला म्हणून ऑफकोर्स करेक्ट तुमी येता म्हळ्यार हांनी आमगेल वसरीक ओपास येताची हांगेले रांदपा वयर पॅशन आनी निमती हांनी ओपास ओपास आमगेल वयर मोगान आमगेल वसरी तांगेली वसरी म्हणून ट्रीट करताची सो हांनी डेली दोकोनू लक्ष्मी किणी हांनी आमकां आज कसकी स्पेशल एक नमुन्याचे आयटम कोण दाखोवचार आसाची हांगेला निमगुया फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत माये तुमकां नमस्कार नमस्कार सो कसं आहे स्पेशल आयटम आज हांव हिमाचल स्टायलाचे पत्रडो कोण दाखयत आसा पत्रड म्हणले कुडले आमकां उडगास येवचे आमी आमची गेले म्हणून सांगून सुरवे उडगास जाता मागीर ताजी रुची तूं सकाळांके गोत आसा हांव एक नवी रुची तुमकां सकाळांके दाखोवन दिवया म्हणून आज एक ट्राय करता आसा हे हिमाचलांतू हांव शिकून येयली लास्ट इयर हांव भोंवच्या गेलेली हिमाचलाक थंय दुखून हांव शिकून येयली ओके सो हिमाचलांत पत्रडे पान पुरो मस्त मेळटा मस्त मेळटा ते पावस लायक येता आनी वेदर लायक आसा ते ऑल सीजन पत्रडे पान अवेलेबल आसता ओके सो आमगेल वीक्षकांक मस्त जन 22 रुपये येतात तिकेट घेवन पत्रडे पान हाडूक सो फर्स्ट पळया कसं पुरो आयटम्स जावं म्हणून कसं पुरो जावं मागीर फर्स्ट पत्रडे पान तुम्ही पळयला तेरा पान म्हणटाचे आमी हांगा लायक तरणे पान आसता लायक जाता उगी शिजून लायक सॉफ्ट लायक टेस्ट येता आणि ताका तिखसाणीक आमी तरणी मिरसांग आणि लसूण घालताची ओके हे लसूण फ्लेवर येता आमी हिंग आणि मेन फ्लेवर केल्या वरी लसूण आणि हे कसं पेपर म्हणल्यार मिरे आणि जिरे वोंवो कोथंबरी हरू कोथंबरी बी आणि हळदी पिट्टी मिरसांगे पिट्टी मागीर आमचूर म्हणून आंब्याचे पावडर हे सुकील आंबे पावडर हे नॉर्थ अंतानी पुरा चिंचंबा बदला आमचूर यूज करता आम्ही याकडे चिंचंब यूज करताची आणि लिंबी हे लास्टाक आमकां पत्रड पुरा जावन जाता ताका एक ड्रेसिंग म्हणून करताची त्या वेळार हे लिंबी पिळून मागीर खावचे ते टेस्ट लायक येता मागीर करबेव हे हांगा करबेव आनी सासम हे फण्ण लास्टाक मागीर हिंग थोड्याची मीठ जाय तितले आणि हाजी मेन बेज तांदळा पिट्टी आनीक चणे पीठ आमी पत्रडेक नॉर्मली मूग दाळी तांदूळ तिंबोन दवरून वाट्टून करताची हे हांव थंय पुरा पिट्टी यूज करताची आमगेले वरी वाट्टूच कल्चर ना पुरा रेडी पावडर ते हे पुरा पावडर वट्टू घालून वाट्टून करताची आणि हे कोणेय कोरी येता कोणाले घरला मिक्सी ना म्हणले कसं वाटून बेस करंट गेले पत्रड मान हाडला हिमाचलावची एक राशी म्हणतना या पत्रड खंडित करूया इंग्रेडियंट्स नोट करायची आणि हांव एक टच कसं दित म्हळ्यार आमगेले आमचे गेले टच दित म्हळ्यार नारळेल तेला यूज करता ते साधारण सासमा तेल आणि सनफ्लावर ऑइल त्या पुरा यूज करताची हांव आमगेल फ्लेवर आमचे गेले खावचे निमित्त नारळेल तेल घेतला हांगा सो तुम्ही आजचे डिलीन थंय तुम्ही नारळेल तेल यूज करची की चढती मेगेल वासरींत हांव नारळेल तेलाची आमगेल वासरीन तांणी ओके आमगेल वासरीन तांणी नारळेल तेल यूज करताची ओके सो मुखार सुया मेथड कशी हाजे आता मी मसाला पुरा घालून घेऊन मिक्सीन तो पिटिकोन घेवपाक जाता इन केस मिक्सी ना और करंट गेल्ले म्हणटा ना आमी असल सान सायजाचे कोळंबी म्हणून येता आमी हांतू घालून आमी कुट्टून पावडर म्हळ्यार कशी जाल्यार रिवॉट नाही मस्त करकर असला लाय जाता कसं म्हणल्यार आमी लास्टाक ते तळचे आसा एक बाजूचे आसा तातूंत ते क्रिस्प तळना ते एक एक पीस मसाला लायक जाता सुरवे हांव मिरसांग आनी लसूण घालून घेता आणि हे मिरे हे पुरा घालता हांव थोडे दवरला हांगा हे जिरे हे साधारण एक चमची बरी आणि वोंवो लायक फ्लेवर येता वोंवो घाल्यार आनीक डायजेशनाक लायक हे हरू कोथंबरी भज्जनी आहे अशीच पूरा हरवेची बाई पूरा मसाला हरवेच असे थोडे हळदी पिट्टी चंद गोल्डन कलर येता आणि पच्चू मिरसांग घालून निमित्ती थोडी कलर खातीर तांबडी मिरसांग हे कलराचे चड तीख ना हे तीख जाय जाल्यार आनीक मिरसांगी पिट्टी यूज करूं येता हे आमचूर आमसाणीक पत्रडे पान दिकून चिकी आमसाणी आमी चड घालता कोरजू खावचे चान्सेस वय आणि थोडे हिंग
हे हिमाचला पत्रड जाल्यार ऑलमोस्ट इन्ग्रेडियंट म्हळ्यार हिंग आणि हे वय, पण common आमगेले आहे style आता, आहे, वय. आणि त्यांनी पत्रडो म्हणचे निमगेले तुमगेल भाषेन कसं म्हणता म्हणलं पत्रडो म्हणा म्हणा ते तुम्ही काही हॉटला वचून मेन्यूवर पळेल की पत्रडो म्हणून असं ना 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 हे मेन्यू ಅಂತೂ नासिले हे लोकल हन्नी किचन ಅಂತೂ स्टाफ लोकल असतात ते चढावत त्यांनी बायल मनशांक येताची त्यातनं आम्ही हगूर तांगे लागी एक 4-5 दिवस राखत म्हणताने एक साधारण एक चूर तांगेलोट एक फ्रेंडशिप जाता मागीर तांगेला हगूर आम्ही ओपन अप जाताची त्यांनी आमगेलोट कम्फर्टेबल असताची मागीर तांक निमगीताची आम्ही तुमगे लोकल डिश कसं तुम्ही कोण दिवचे जातवा म्हणून सो लोकल डिश आहे हे त्यांचे लोकल डिश सो पत्रड विंगड विंगड तशी हा वय ते वे सारी मस्त कडेन असं वय. आणि आमची गेले खई गेल्यारी पत्रडे पान पडेल कुडल्या वो आमची गेल म्हणून उडका सो आता तुम्ही दिल्ली असे ते पत्रडा पान मेळटा की तुमका तितले केदनाय म्हणून मेळना जाल्यार पावसाळी वेळारी साधारण एक 3 महिने पत्रड मेळटा ओके हे तांदळा पिट्ट्यानिक चणे पीठ हे आम्ही लास्ट हे पिट्टी कोण मागीर तो होड आयदनांत मिक्सी कोण घेवचे हे आता आम्ही मिक्सींत घालून घेनो पावडर कोण घेवचे सो जाल्ले ते पिट्टी जातरी ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ घालून अशिलाना कोण वाटून घेवचे ना वय ते म्हळ्यार मस्त आसा न्हू मसाला ते देखून उद्दा घालल्यार उगी ल्हान जावन मेळटा हे आता आम्ही पुरे एक जारांत ಒಟ್ಟು घालून घेता एक बाउलांत हे चणे पीठ कितले साधारण माप साधारण एक 100 दुकून 150 ग्राम चणे पीठ आणि तितलेची तांदळा पिट्टी आणि उद्दा कितली म्हणून चिके दाट पीठ जाव काय आम्ही नॉर्मली पत्रड करता पळय तेंचे हदाक जाव का म्हणजे एका पट्टी घालून घेवचे न्ही जोद्दा का पळोवन अगत्य असेल तितलेची आणि हे काल्लोन जेत्तर एक पटी मीठ ओपास पळोवंक घेवका कसं आमी सुरवेक मसालान तो मीठ घाल्लेलो आसा कितले जावं का की तितलेची आमसाणी मागीर ओपास तशीची पन्ना लेकय दवरका म्हळ्यार पान घालता मागीर मीठ हे पुरो समजा पन्नान तू ऑलरेडी मीठ आसना देखून आमी पन्नाचे एक्स्ट्रा मीठ आमी ऍड करून घेवपा जाता त्या देखून हे मसालो आमी टेस्ट करतना चिकेची हे शे दिसतले कसं मीठ चड म्हूण दिसता जाल्यार शिजून जाता ना आमगेल युजुअल करेक्ट जाता पण हे मसालो जल पळय आमगेल रेडी इन्स्टंट म्हणून येता का सो सारोच स्टाईल पुरो आमगेले ಸೇಮ್ ಲೋಳ ಕೋರ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಎಷ್ಟಿಪಳ शिंदून कुडकी कोरनु त्या मसलांत घालून मुद्दू से तेव्हा करताची बट आम कसले म्हण आमगेल त्या लोळ कोरनु मागीर कुडकी कोरची त्या टेस्ट सो आकाई वयच्यान नारलेले त्यालानी तुम्ही फंड घालून वय सुरवे हांव तवंत भाजून घेते हे शिजोवन घेवन मागीर तवेन तू सान स्लाइस कोन भाजून घेता आता शिजोवन घेतले खावेत की डायरेक्ट खावेत जाल्यार तन तू ते टेस्ट चिके हरवस आणीशी येता हे तळली म्हूण जाल्यार यार भाज्जिल म्हूण जाल्यार लायक करून बळयता मागीर ओपास आमी ताजे एक फंड म्हणून सांगून जाय जाल्यार एडिशन की मेगेल एडिशन सो हिमाचलांत करना तशी खाली स्टीम कोण डायरेक्ट खावची होता नाही त्यांनी तेलांत घालून तळटाची डीप फ्राय करताची ते लायक ब्राऊन गोल्डन ब्राऊन जावन आणि क्रिस्प जावन तोंडा घालतना ते एक नमने साऊंड येता त्यांनी खंयच्या वाट खावची स्नॅक की साइड डिश स्नॅक हे पीठ रेडी जाला आता लायक कोण बीट कोण घेतला मीठ मिरसांग पुरा करेक्ट जाला आता हे आता म्हळ्यार सारोचाक रेडी जाता आसा आता हांव सारोच सूर करता ते सारोच खातीर आमी एक अशी प्लेट ते हे प्लेट अशी आमी उलटा घालून घेवका म्हळ्यार आमकां ताजे बेज फ्लॅट जावका ओके सो त्या जाताना आमी हांगा उद्दा दवरत की खतखताचे आमी तितले भितरी स्टीमाक कुकर सो कुकर रेडी कुकरांत करचे वय कुकरांत करचे कोणाले गेल्यार पेडा वडना म्हण जाल्यार पतड पान पळयले पतड कोरका म्हण दिसले कुकर सकडले गेल्यार नॉर्मली आसता कुकरांत आमी आजी शिजोवची कशी म्हणून हांव लायक जालें एक्चुअली सो तुम्ही दिल्ली आशिल्ली निमकी तुमगेले ते यास की पेडा म्हणा शेवईदान ते आमगेले ट्रेडिशनल पुराय मेगेला हत्ता शेवईदान तेसा पिळची शेवईदान तेसा
आणि पेडावण आसा सान पेडावण हॉड पेडावण लोखंडा कायली पुरा आस मुगेले सो पुरा हांग येतना पुरा वरची की तुम्ही वय पुरा गांवां दुखून येईल तवणी वरच्या वरचे हे रेडी पीठ पळय अशी सेम आमगे नॉर्मल पत्रडे पिठा तितले दाट ओके दाट अस पळय आता मी सुरवेक लायक चिके हॉड दो पान दवरनो हाताना सारून घे हाताना सरोचे आमचे गेलेले रंदप चड जावन आमी वय, हात हाताना यूज चड use करता त्या देखून आमी हात आणि फुट दोन घेन का बायल मनशान बायल मनशी म्हणणे कोण रंदप करत तांनी आजकाल दाल मनशे रंदप करताची सुरू केला सो ताई डिलीन तुम्ही आता एक कुकरी शो कॉम्पिटिशनचं पुरे मस्त वत असता की वय ताई ट्रेडिशनल कुकिंग म्हणून आजकाल मस्त त्यांनी स्टार्ट केला मस्त ग्रुप्स असाची तांकां कसं जाला म्हणल्यार आता पुरा फास्ट फूड आणि पुरा कसं म्हणचे ताका वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स मस्त जाला आमगे फुडा वयरे आमगे ट्रेडिशनल पुरा विसरून वता असाची तदन कसं करता म्हणल्यार त्यांनी चड जावन भायल मनशाक वट्टुकोन घेनो ट्रेडिशनल फूड म्हणून म्हळ्यार विसरून गेलेले रेसिपीज म्हळ्यार पुरा आमगेले बापा माले मामा माले तांगेले अम्माले कालाचे जावचे आयटम पुरा आतां मेळना खंय कोणे घरा करू काही करनाची भायर तूं मेळयना तशेंच तांणी तसल पुरे डिश ट्रेडिशनल डिश ऑथेंटीक आनी विसरून गेलेले तसले डिश पुरा ते पुरा सुद्दून घेवन पुरा जन करताची सो कॉम्पिटिशन वता कॉम्पिटिशन असता आणि वर्कशॉप्स असता सो आम्ही मस्त भाईल मनशां असतात ते होम शेफ आणि कुकिंग आणि इंटरेस्ट असेल जन तांकां दादले मनशां येताची त्यामुळे एक इंटरेस्टिंग ओके विषय नाही म्हणजे आमची गेलेले की ते पुरा जन नाही नॉर्थाचे असतात आमची गेलेले तुम्ही तंदू कसं करचे वचून हा मग गेले आमची गेली डिश एक्झाम्पल आम्ही पत्रड घेऊन चमकेली कितली किती प्राइस मेळली कारण तुम्ही आमगेले स्टाईल पत्रड केली की आमगेले स्टाईलाचे सो तांकां लायक जाता तेकडे म्हळ्यार नारळेल तेल युजली आमी घालतात ना नारळेल तेलात एक ट्रेंड जाला म्हळ्यार हेल्दी ऑइल म्हणून सांगून गेलो नारळेल तेल म्हणतात त्यांनी नारळेल तेल बेस्ट आजकाल कसं म्हणतात ताका कोल्ड कंप्रेस्ड ऑइल सो ते मस्त पॉप्युलर जाला ते वय सो लक्ष्मी किणी मागीर आमी त्या विशयार थँक्स म्हणून का त्या कडची जनांकय आमगेल पत्रडोची की व्हायरल करयाची आनी असल पुरे आमगेल डिशेस पळय त्यामुळे आमी मस्त स्टीम्ड आयटम जात पातोळी जेव पत्रड जेव इडली हे ते स्टीम्ड खाताची मस्त हेल्दी एक्चुअली आमगेल कुझीन पळयल्यार एक लॉट जाल्ला हांगा सेम आमगेले स्टाईल कसने सारोचंत कसने फरक ना आणि कितले दाट जाव कपडे तितले कोण घेवेत ओडोड कोरका म्हणना सान केला उग्गी शिकता ये पळया चंद्रकोन लॉल जाले ये लॉल पुरा जाल्ले आता हांगा दवरला हांवें आनी कसं नोटीस करका म्हणल्यार आमी आमचे गेले साधारण लॉळ कोण जातरी पीठ भायल्यान आमी हे दिता सम लावन सोडटाची बट हांतू करना कसं म्हणल्यार ते आमगेल चिकेची म्हणल्यार चंद दिसची खातीर ते पाचवे दिसता आनी आमी मागीर स्लायस करून खातना ते सरफेस एकदम फायन जावन नीट दिसता नीटली येता तितलेंची आणि थोडे पीठ वरला तुम्ही टेन्शन करचे नाका पीठ वरला म्हणून हाका कॅबेज जेव पियाव जेव घाल्ली म्हणून जाल्यार बोज कोरी येतना जाल्यार सन्न पडो आमगेल पीठ वरला कशी करता पळय आमगेल आमची गेल स्टायलाचे म्हणतना एक म्हणून तोंड हांव येता म्हळ्यार तितले लायक तिक्षे मिरची फ्लेवर आस पण लसूण हिंगा पोरमोळू त्या देखून लायक चटपटी वेस्ट जायना पान दनपारा संजे बोजो कापी नाइस लायक एक आयडिया दिला मागीर आता कुकर रेडी आसा स्टीम जाला लायक स्टीम येता सा एक 10 मिनिट आमी फुल फ्लेम अंतू दवरनो मागीर चिकेची उज्जसाण करका सो आता हांतू भितर उदक घाल न्हू वयरे मुळांत तू चिके चढते उदक घालका आमी पेडावणा कशी उदक घालता पळय तशी उदक घालका आणि मुळांत एक सान एक हे दवरला हांव दोंड दवरला दोंडे वयरी वोटे चाळ दवरला आणि स्टीम करतना सीटी घालचना विजिल काडतना रबर घालू आसा सीटी घालचना अशी एक दोन हांव उमती घाला ते उग्गी उद्दाटना तशी सीटी घाला तुमकां सीटी मान मागीर ते शिजून आसता म्हळ्यार पुरा बावन उद्दा जावन आसता अशी दोन उमती घाल्यार ताजी स्टीम मस्त भायर वचना आनी चड वेळ उद्दा भितर आसता उग्गी करपना पेडावण इफेक्ट येता पेडावण नातिले पेडावणाचे स्टाईल पत्रड आणि पत्रड पेडावण अशी पत्रड आमगेलाजी सो होड कोण दवर का ना साधारण टाइम म्हणस कितली पळय 10 मिनिट फुल फ्लेम ओके
ते म्हळ्यार पन्ना भितर लायक स्टीम वचका मागीर एक 10 दुकून 15 मिनिट मीडियम टू स्लो ओके फुल बरी सिम येयले मस्त होड येयले हद दवरन एक 25 मिनिट्स नॉर्मली शिजेलारी लायक म्हळ्यार डाऊट आसना की खोर्ज कत्ती कसा येतले म्हणून मागीर पन्ना वेरी डिपेंड आसा खोर्ज खावची जाती हळ्ळारी ते खोर्ज खाताची सो कसं एक ट्रिक कस की कोळुक कोरून पळय तरी कळचे ना पान खत कोरजू खत की ना म्हणाले तशी सांगू जायना म्हळ्यार पान खंयचे मेळना आमकां म्हणून चढती उद्दा पडलेल कडेन आशिल पन्नाक खोरजू काय ना म्हणटाची नाही सनलाइट पडका म्हळ्यार सूर्याला उजवाड खंय मेळटा पळय ते पान खोर्ज काय ना सावटा असेल पान खोर्ज खाता ओके 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 आणि हे पावसाळी जेवचे वेंटी कसं म्हणतात तेरा पान म्हणतात हे म्हाका मेगेल प्रकार 99% खोर्ज काय ना ऑलरेडी परमोळ येत असं लायक सो आणि 25 मिनिट्स राखू का काही 20 मिनिट वेट कर का आराम रे आता हुनु हुनु पत्रडो रेडी जाता ओके सो जल की जल मुंडिस्ता 25 मिनिट्स जाले हे अशी स्टीम येत असता ना सान कोर्स की वय आता ओपन करतना सान करका कसं म्हळ्यार हॉड्डांत ओपन केला ते साऊंड येता तिके रिस्क असता सो आम्ही सान केला आता टाइट से हगूर ओपन करका सिद्धला की नाकी म्हणून पळोवचे ट्रिक कशी म्हळ्यार एक सपूर पेस्कात घेवन अशें आमी कोंबून पळोवका ते इजिली भितर वच्चो न्हू वापस येतना जल्ला म्हणले लागून पीठ वापस भायर येवचे हे आता सिद्धला ओके आमी काणो सो ऑफ करचे न्हू गॅस आता हगूर काणो हे सपूर कट कट ओके लायक पेस्कात जाव का कट करच्या का तेन्ना चंद स्मूथ पीस येता पळय एकदम फाईन कटिंग येता आणि म्हणल्या म्हणजे नीट दिसता बाहेर दोन मस्त थापी नातील निमती मासोल आणि लायक शिजला तश ते पेस्काती कूडले पळे कट करतस सो डायट आशिल्ल्यांक यांच वेळार डायरेक्ट दिव येता पत्रडो मस्त इष्ट आणि तेल खावच्या ना म्हणजे अशी डायरेक्ट ओके आम्ही आता हे लायक एक तव दवून घेन भाजून घेवचे ओके हे कट केलेले पीस आम्ही आता लायक कोण तव आणि भाजून घेऊ कुरकुरी करून घेऊ ओके सो येतं वा हे लोकडाचे नॉन स्टिक तुम्ही चड यूज करना ती ना नॉन स्टिक आम्ही ऍक्च्युअली यूज करू काय नेजे आणि हांव करना लोखंडा कायलीन तू हांव कसने बाजूच असला रे ताजी सत्वही मेळटा आमकां सो हाकात तेल घालून मागीर बाजूच वता आता कायली होऊन जाता होऊन जाल कुडले होऊन जाता असताना तेल घालून घेऊया मस्त घालची नाका एका पटीक एक लेयर दवरून जाता रे हांतू नार्लनी ना दिकून चणे पीठ घालल निमित्त मस्त कसं म्हणल्यार पत्रड येना सॉफ्ट आसना चिके हार्ड जावन लेयर तशी असता ओपन जायना स्टिक जावन लायक हार्ड जावन सो इतली कोर्न आमी फ्रिजात दवरल्यार जाय जाल्यार तेन्ना काडून शिजून एक पटी फ्रिजात दवरली म्हणून गेल्यार एक लेयर तेल अशी वयल्यान घालका हे आमी ऑलरेडी शिजोवन घेतिल्ली मी ती शिजूच पर्पसांत आमी भाजूच न्ही एक एक्स्ट्रा म्हळ्यार टेस्ट आनी वय आणि चेरडुवांक आमी पत्रड नॉर्मली खायना तर चेरडुवांक असले एक फ्राय म्हणून दिला रे पिनवील कसले नवे नाव दवरले रे पळय तानी खाताचे रोल म्हण येता आमका कोलोकेशिया रोल आणि पळोवचके मस्त चंद एकच पन्ना लेयर लायक लेयर्स दिसता आणि लोखंडा काही तू बाजूच निमित्त ताजे टेस्ट आणि ताजे कसं म्हणते ते सरफेस ताजे पळय नाईस जावन येता चंद
सो हे केला की केन्ना खंयचे कॉम्पिटिशन आनी तो प्राइजीस आनी मेळलेले की कॉम्पिटिशन पत्रड म्हूण करनी हांवें जाल्यार हेंच कॅटेगरीन तो मशिंगा पल्लेचे सन्न मुद्दो ओके हंतो कोट्टे पन्नंतु विंडोनु तंतु भितरी अजे सन्न खोट्टो प्रॉपर सन्न खोट्टो आनी ताजे ಒಟ್ಟು घशी पत्रडे घशी केला वरी तक घशी कोरनो हांव केल्या कडेन प्रेझेंट केलेलो आसा आनी म्हाका तंतु प्राइज आयला आसा सो आमकां मस्त प्राउड फीलिंग जाता की आमगेले एक डिश कितली की जनाल मध्ये आमी एक ते डिस्प्ले कोरलो तांणी ते एप्रिशिएट करतना भारी खुश जाता की असं एक लायक डिश आमगेले कम्युनिटी आणि हेल्दी पडे आमगेले चलतीतले आणि जे ट्राय करून वापस आमकां सांगता ना आमकां नी मस्त खुश जाता आणि एनकरेज्ड फील जाता आमी वापस कोर का मुखारी करेक्ट हे जाल्ले ऑलमोस्ट बाजून जाल्ले आता आमी हाका प्लेटिंगा तरी आता हे बाजून हांव प्लेटा घालून घेता मागीर आमी चंद करून प्लेटिंग करून घेनो तांतू फंडांनी घालून घेनो रेडी करूया मस्त म्हण बाजूच्या ना ना जस्ट एक ते फ्राय फीलिंग घेवका की वयच्यान चिक्की चिक्की ब्राउनिश वय हे जालें जाल्यार हे डीप फ्राय करूं येता म्हळ्यार तेल दवरून तेलांत बुडोवन तोळी येता जाल्यार चिक्की हे तेल चड घेता जाल्यार रुची ताका चड आसता ओ ते कुरकुरी मरळवा पन्नाच पोडी आमगेले आसता तशी जाता या जाल्ले ऑलमोस्ट काडया आमी सगळे अंतू स्टुडियोंत आमगेले पोरंबोळ भरला पत्रडाचे सो कितली वग्गी आमकां त्या पोरंबोळ्या तितली वग्गी भूक लागता जेवणा टायमार का म्हणून हुन कवच्या आस पळय कधी नाही लायक जाता आनी लायक पावस येताना बैसून एक हुन आमगेले पत्रड मेळ म्हण जाल्यार आनी कसो जावका न्हू जाल्ले आतां हांव काण घेतया भाजिल्ले पत्रडे स्लायज हांव हांगा प्लेटिंग करून घेता सा लायक चंद कोरनो म्हळ्यार आमी रांदप कितले रुची जाल्यारी ताजे फायनल आसूचे प्लेटिंग वयरी म्हणो तंतु आनीक ताजी रुची चढता म्हणून सांगून मागीर एक शेफाल वयर कॉन्फिडन्स आसले कशी दिले रे काताची वय ताका ते पुरा कडेन पळय अशी प्लेटिंग करतना ताजे वयरी डिश भायर येयली म्हळ्यार वाव म्हणटा रुची मागीर वय 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 पळोवच्या चंद नाही चेडू अंक खंडीत एक अट्रॅक्टिव्ह दाखयले रे ताजी येताची सो आमी अशें प्लेटिंग रेडी केला आता जोटेक फण्ण करूया आमी आता सो ये कायली न्हू वय सान कायली लोखंड कायली वापस सो वापस पुडले ट्रेडिशन पुरा वय वापस येतस सकडले गरला हेल्थ कॉन्शियस जाना टेफ्लॉन कोटिंगाची कायली वचून आता पुरेले गरला लोखंड कायली आणि कसं ते कास्टिंग म्हणून सांगून एक आयन कास्टिंग येतस यात तेल होऊन जाल्ले वय लोखंड कायली उग्गी होऊन जाता सो एज अ गार्निश ताजवेर घालचे ना लास्ट सो तुमगेले एडिशन ये मेगेले भाजूच दोकोनो मेथड वय रेसिपी इंग्रेडिएंट्स मेथड पूरा हिमाचल स्टाईल एक फंड म्हळ्यार एक आमके एक चूर फंड घालून पळय समाधान जाता की कसं की आमी वय सो तेकडे तुम्ही दाळीतोय ते मस्त करताच की म्हळ्यार एकड पुरा एक साधारण कॉम्बिनेशन म्हळ्यार दाळीतोय वय आमगेले दाळीचा रसम हे पुरा मस्त पॉप्युलर आसता करबेवू चड आसता चड घालून घेवता ते क्रिस्प जाता चड खातर लायक जाता फंड रेडी अशी ओके आणि हाजी वयऱ्यात लिंबी पिळचे आसा त्या लिंबी पिळचे तुमगेले एक हे की नॉर्मली लिंबी मसला घालतात तानी जाल्यार चिके म्हाका डाऊट जाले की लिंबी याक लिंबी मसला ಒಟ್ಟು घालून खंय जेवते सित्तना कोडसाणीचे चान्स असते का वेळा तशें हांवें सिजयतान घालनी आतां वयल्यान घालता सा पळोवच्या काय मस्त चंद दिसता सर चेडू हांक बुकेन येता पळय कसले एक चंद प्रेझेंटेशन दिल्यार खंडीत एक आताची पत्रडय वता पुरा कसले खाताची तांणी सो ग्रीन अँड चंद एक प्रेझेंटेशन केला तांणी आता एक पीस हांव टेस्ट करच्याक काडता सांगता तुका न्हू ओके कशें जालां म्हणून एक फीडबॅक हिमाचला वच्चना अशी म्हाका हिमाचला पत्रड खावचें मेळ्ळा लक्ष्मी मायक हांव थँक्स म्हणटा त्या विशयारी पळोवच्या की मस्त लायक असं प्रेझेंटेशन वायज 10 on 10 म्हूण येता
लाय कसं म्हणल्या म्हणकेची आमगेल पत्रडा बस चिक्के गट्टी नव्हे वय. कट करताना जाल्यार टेस्ट क्रिस्प फील येता खाताना आणि अरोमा ताजे एक फ्लेवर ते करेक्ट फील जावचे पुरो मस्ट ट्राय म्हणून येतं आमगेले स्टायला पत्रड खाऊन खाऊन उगणी खंडित येना पुरो जनक जाल्यार हें ट्राय करून पळयाची पान खंडित वेस्ट जायना पुरा सर्त म्हळ्यार हांव गॅरंटी दिता तुमकां मस्त लायक जाला आनी तिखसाणी म्हळ्यार म्हणके ते लिंब्याचे लास्टाचे हें आनी ते क्रिस्पी करबेव सासम पुरा मस्त लायक जाता एक्सप्लोड वय फ्लेवर्स एक्सप्लोड जाता तोंडान तूं मस्त लायक आसा हांव आनीक एक कुडक घेवन खाता तुमी एक सन ब्रेक घेवन मातशी ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक हुनू हिमाचल स्टायला पत्रडू खावन आनी काही तोंडान ते फ्लेवर्स आसा जाल्यार एक कसं म्हळ्यार आमगेल वचर येतना एक न्ही 2 आयटम आमी शिकताच केद नाही सो लक्ष्मी मायला निमगू आत एक अनेक आयटम कसं आमकां शिकयता अशें म्हणून अनेक आयटम आमची गेलेलीची आयटम हे बोंडी सगळ्यांक ಗೊತ್ತು जाल्यार बोंडी हांव डायरेक्ट करतना बोंडी बित्ता वयले फूल काडटा असा हांव अशी सगळ्यांक ಗೊತ್ತು असतले बोंडींत फूल कशी असता जाल्यार ಒಟ್ಟು शिंदितलंक साधारण ಗೊತ್ತು अशना की फूल विंगड एक असता ताजे भितर म्हण सांगून सो हांव हे बोंडीचे फूल काण अशी काण घेता असा रेर आयटम रेर मेळचे नॉर्मली आम्ही बोंडी सुके बोंडी बोजो तांबळी ह्या प्रकारचे हांव एक चिके विंगड डिश आहे या पल्ल उडोक म्हणना उपकरी कोरियता कसं नाही तांबळी कोरियता कसं नाही कोरियता सो अशी काण घेवचे म्हणून कसं करता म्हणल्यार हाजे भितर एक कुसुम म्हणून पण बड्डीशी असता ते खाताना डिस्टर्ब जाता ओके सो हे आम्ही काण घेवका फर्स्ट ते एक दीग एक अशी एक हुक शे आसा ओके हे शिजून जातरी सॉफ्ट जायना हे कडक असता हार्ड असता ते एक मात्र आणि प्रत्येकांत एक असता ओके प्रत्येक फुला भितरी एक ते असता ते काण घेवका अशें करून सुलभ काडूक असले जायना हे काय विंगड विंगडे जायना वटू असता काय ओके असलं बरी आसा सो आम्ही अशी काण घेवका पुराचे सो बोंडी भितर तुला फुल्लाच कसकी रेसिपी म्हणून आमकां कळले जाल्यार हे रेसिपी कसले आनी ह्या कसं पुरे जाव का म्हणून एक आमकां सांगता ये नाव म्हण कसले ना हाका स्पेशल म्हळ्यार ते स्पेसिफिक नाव म्हण कसले ना बट हांव एक अशीची कोणाल की म्हगेल्या वरी होम शेफाल एक रेसिपी पळयत आसली ते लेडीन करतना हांव पळोवन म्हाका मस्त खुशी जालें आमगेले एक म्हळ्यार बोंडी म्हळ्यार आमगेले अशी एक नमने फिलींग एक डिफरंट टायपाची कसंकी आसा म्हणून तशें हांवें ट्राय केलें घर लागे पळयल्यार भारी लायक जाला क्रिस्प जावन भारी टेस्टी सो हांव कसं केलें म्हळ्यार ते रेसिपी फॉलो करतना हांव आमची गेले स्टायलाची रेसिपी बट ताजे मेन बेज म्हळ्यार हे बोंडी फूल ते एक स्पेशल यूज करून हाजी एक टेस्ट कशी असता म्हण सांगून एक आणि ते डिफरंट जावन हे फील जाता हे फूल कसं जाव का सो आता फूल आम्ही ताजे परत ते कुसुम काण ते बड्डीशी असेल त्या प्रकारे आम्ही रेडी करून घेतला ते एक बोंडीचे एक 4-5 पाल ताजे ओपन केल्यार त्यान कितले मेळटा की ते फूल तितले पावता मागीर कितली कर कपडे ते कितले आमी आनी ओपन करून यूज करूं येता मागीर ताका मेन जावन बेज उडदा दाळी पिट्टी हूर्ण की वय हूर्ण म्हळ्यार भाज्जुका म्हणना कसले म्हळ्यार आमी उपस तळटात ते सेम टेस्ट येता सो आमी उडीद आमगेल दाळ आस पळय तिची पिट्टी करून नॉर्मल मिक्सिंग चिके करकरीची मस्त नाईस जावका म्हणना करकरी पिट्टी मागीर ताका ಒಟ್ಟು तांदळा पिट्टी आनी उडदा पिट्टी हे दोन मेन मागीर मीठ आणि हिंग
मिरसांगे पिट्टी इतलेची मेन आमगेले मस्त सिंपल आसा इंग्रेडियंट्स मस्त ना मागीर थोडे रोव मागीर ते आमी भजी करचे पुढे एक पेटी तांचो रोल करून काडचे आसा तर ते तेल घालतना सोण येना कसं पार्ट लायक बाइंडिंग जावन सगळेची चंद कळ कळशी जावन येता व्हेरी इंटरेस्टिंग पळयता रब्याची इंग्रेडियंट्स नोट करून आसता पुरोची म्हळ्यार पुराय आशिल्लेच घरकड असचे इंग्रेडियंट्स सो एक बोंडी मात्र वय बोंडी मेळत की तुमकां ते कडे बोंडी मेळटा आमकां बोंडी गब्बो सगळे पुरो मेळटा सो हाजी मेथड कशी करचे यात पुरा पिट्टी ಒಟ್ಟು कोनगेನು एक दाटची पेस्ट शिकोन घेवका मस्त पातळेने दाटेने पण अशी मिरसांगी पिट्टी घालले मागीर थोडे हिंग घालले आमकां कशी स्ट्रॉंग जावका की तशी कोन घेवली आता बाय आणि चड तीक जायना आणि एसिडिटी प्रॉब्लेम असेल आणि चड व्हेरिएशन्स आमगेल प्रकार आणि उडदा पीठ उडदा पीठ मस्त जावका म्हणना जस्ट एक परंबळाक आणि ते एक क्रिस्प लायक जाता आणि तोंड दवरला मऊ जायना ओके तांदळा पिठीची किचड 3 दुकून 4 चमचे घालतोस आणि मीठ मस्त उणे आयटम जावका 4-5 आमगेला आसिला आयटम जातस आमगेल फोडी पिठाची कन्सिस्टन्सी असत पळय तशीच न्हू फोडी पीठ नाही ते आम्ही दाटक करून मागीर आम्ही ते फोडयेचे कसा फोडी आस पळय ताका आम्ही लावून सारोन दवरताची हे तशी नाही हे चिके डिप करून काडचे म्हणटा बुडोवन काडचे बुडोवन हगूर ताजे मसाला पळय एक्स्ट्रा मसाला असेल काण घेवका ते बुड्डून वापस येवचे तितले हे पातळ सुका ओके गट्टी जल्लारी बसत थंयची भायर या ना हद उद्दा घालून घेवका घालता कितली जाय तशी पळोवन घेवन घालका हे केला की तुम्ही खंयचे रिसेंट कॉम्पिटिशन जावन तंतू ना हे कर न्ही आनी नेक्स्ट टाइम तू हे कोर ओके तशीच आमगेल वीक्षकांक एक लायक डिश मेळ्ळें पळोवन आनी म्हळ्यार हांगाय मस्त कॉम्पिटिशन जाता आसताची कुकिंग हाची ताची आमगेल जीपीएल आमचो आसता कुकिंग कॉम्पिटिशन सो बोंडीचे फुल्लाच केल्यार एक युनीक म्हणून जजीसांक जाल्यार एक मस्त खुशी जातली सो आतां रिसेंटान तुका खंयचे प्राइजीस मेळ्ळेले अशें तशें पुरे आतां एक 5-6 म्हयने फुडें एक संयुक्त कोंकणी म्हणून एक फेसबुकांत एक ग्रुप आसा तातूंत तांणी कुकिंग कॉम्पिटिशन घाल्लें ट्रेडिशनल आमची गेलेले स्पेसिफिक जावन आमची गेलेले ट्रेडिशनल युनीक रेसिपी सो हांव मस्त कसं करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें मागीर ते येदोळ आमी खंय आमी मिडियांत घालना आशिल्ले आमगेले व्हिडिओ म्हळ्यार तांकां फ्रेश रेसिपी जाय आमी ऑलरेडी पब्लिश केलेले ते पुरा जाय मागीर सुमार हांव आमची गेलेले आयटम पुरा पब्लिश कोन्न जाला युट्यूबांत आनी आसा फेसबुकांत आनी पुरा घाला मागीर हांव कसो करचें म्हणून मागीर लास्टाक कसो केलें म्हळ्यार मशिंगा पल्लो मेळ्ळें म्हाका घरला हाडलेलो आशिल्लें मशिंगा पल्ल घालून गोळी पान म्हळ्यार बॅनियन ट्री म्हणटा ताची पन्नान तू म्हळ्यार ते तुमगेले आयडी की अशें कोर येता म्हणून नाही आमी हांगा पणसा मुद्द करता तांतू ओके 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 सो हांव लेकी पळय तांतू करया म्हणून सांगून गेलो ते म्हाका ते गोळी पाने मेळ्ळे हांव तांतू मशिंगा पल्ले मुद्द करून गेले लायक आमची गेल्यान तांगेले रुल्स आशिल्ले आमची गेल्यान तू उरलो प्युअर आमची गेल्यान तू उरलो सो म्हाका तांतू 3rd प्राइज मेळ्ळे ओ नायस आता पीठ रेडी जालें आनी नेक्स्ट प्रोसिजर कशी आता हे फूल आमी रेडी कोन्न दवरलेलें आसा हे म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ बोंडी मेळ्ळें लायक हेल्दी बोंडी मेळ्ळें ताजे फूल हडोड आसता सो हे मस्त सपूर आसता करून हांव दोनी फूल अशी ಒಟ್ಟು कोरनो आनी तशी बुडोवन काडो मागीर हांव हे रव आनीक तांदळा पिट्टीचे मिक्स आसा ओके हां ओ मस्त क्यूट आसा एक्चुअली छान दिसता एक बेबी कॉर्न आणि आम्ही फ्राय करता तशीच करेक्ट तेंची इंप्रेशन येता पळयताना अशी आमी एक एकची पीस कोन घेवन दवरून घेवका सो तेन्ना हांव तेल हुन करू दवरचे की आमकां तेळुका भितर वेस सो हॉड की सान उज्जार दवरका सान उज्जेर अगेन नारळेल तेलान तुची दळची बोंडी नारळेल तेल पुरा आमगेली ट्रेडिशनलची एक टाइमर नल्लल तेल खावचें न्ही जे म्हणून सांगून वय पुरा एडवर्टाइज जालेले आता बेस्ट नारळल तेल म्हणून वापस प्रूव केला ऑलिव्ह ऑयल ताका पुरा वचून सगळे नारळल तेलाची खात आसा
सो अशी इतली दाट जाऊ का ते ताका बाइंड जावं वय बाइंड जाव का नवे नाजला निसोरू काही नज वय करता करता येता नवे वय 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 अशी पुरा लायक कोण रेडी कोण घेतला त्याल हून जाता सर ओके ते चिकी चड हून जाल्यार मागीर करपत की करपाता वय सान म्हळ्यार कोण बरी वय पातळच नवे ओके रेडी आसा वय रेडी आसा करताना सुरे हॉड विचार दवर का की ना ना मीडियम मीडियम वय हदची हून असला जाले पण चड हून असला मागीर करपून येवचे चान्स आसा हे रेडी असता आला लायक हे फ्रेंच फ्राईज फिंगर चिप्स तेच म्हणले कोण चेडू खाताचे आणि मस्त न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आसा ना बोंडी मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा तो सो तेका तुम्ही हरिद्वारा साइड आणि वच्चे स्की दिल्ली दकोन वय खंयचे फंक्शन आस म्हणून ग्रँड कसं फंक्शन असला रे आणि रज आहे असो का कॉलेजाक आणि रज असता रे आराम टेन्शन फ्री वचून 2-4 दीस रावून भजन कोरन देवा पळोवन सो ताजे विंगड कसं हॉबीज आस तुमगेले मेगेल आता हांव रिसेंटली ट्रेकिंग मेगेल पॅशन हांव डेव्हलप केला आतां रिसेंटली हांव वेस्ट सिक्कीम वचून आयले नियरली 4000 मिटर्स ऑल्टिट्यूडान तो तितले मॅनेज करता तितले समथिंग डिफरंट युजुअल आमगे स्टिचिंग आर्ट हाजी ताजी पुराय आसताची ट्रेकिंग एक पॅशन जाला तांगेल्या सो मस्त कडेन वता हेमकुंड साहेब ते पण आम्ही ट्रेकिंगाचे केलेचे बद्रीन तो आम्ही तेची पॅकेजांत वचून ट्रेकिंग कोरनो बद्री तरी बळा बद्री चमकून वच्चे न्हीची जाल्यार बद्री आमगेले तेच हांत रुटान तो आयले आनी व्हॅली ऑफ फ्लावर्स थंय पुरो आमी ट्रेकिंगांत वचून आयलीची भारी लायक जाता वय 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 सो थंय वतन मस्त पुरो एक जाले खाल्लेले लायक जाली कुडले किचनांत वचून तांगेले वचून पहाडी पराठा वय सो हांव म्हणचे कसं म्हळ्यार अशी वतराब्याची ट्रेकिंग वचाची भोंव्याची करयाची नवऱ्याची बी जाण आमकां सांग्याची सो हे एक नवेची विशय आमकां टेस्ट करून हांव सांगता आमगेले विक्षकांक खंडीत लायक जाता म्हणून गोतूच पत्रडाचे फ्लेवर्स आनी केमिगेले तोंडांत सो आमी बेबी कॉर्न आनी पुराय अशी करून तळटाची तशीच दिसता सांसान मिरसांगी भजे अशी करताची आमी सो तशी लुक्क तशी आसा एक आयडिया मेळ्ळ्या आमकां बोंडी मेळ्ळे बोंडीचे उपकारीक आमी युजली फूल घालतात ते वट्टो कोचोचे ते म्हळ्यार सपूर अशी घाय घालून वट्टोचे सपूर कोचोन घेतले फूल काढू हे करू वरलेला जे उपकर पण घाले उपकर पण घाले हाजे पाल्ल तुमी उडोवका म्हणना ताजे तांबळी भाजून सार करियत रसम शिकोन पळय हे करियत हे आता आमी हगूर उपरट करून घेया आपले काय जायना तेल्ला बिलकुल सोणे ना चंद ते कन्सिस्टन्सी तुमगेले पेस्टाचे ते केल्लेले हे आसा पीठ हद जावका हद जावका म्हळ्यार चिके पेशन्स जावका ताळमेर कोरका मोगान करका वय मोगान मोगान करका तर ते रुची आनी चड वय म्हळ्यार आमगेले इन्वॉल्वमेंट आमी कुकिंग करतना केदनाय आमी इन्वॉल्व जावन आसतरी हे म्हळ्यार आमी रुची जावका आनी सगळ्यांक इश्ट जावका म्हणून आमी लेखून केल्यार खंडीत लायक जाता एक्चुअली आमकां गोतूस आमगेले प्रीती तांत येता मोग येता ताजे टेस्ट चड जाता आनी केलेल्यांक गोतूस आज हांव 100% परफेक्ट कर न्ही गोतूस आमकां आनी कोणी कसं जाल्यार आमी ते फिलींग घालून केल्ले रे लायक जाता ते रांदप जावनूय लायक जावन आसता आमकां आशीर जाता ओ सगळ्यांनी एप्रिशिएट केल्लें तशी हें जाल्लें सो तांणी लास्ट टाइम येतना तांगेले विशय मस्त उलयनीची हे पाटी आमकां मस्त पुरा कळ्ळी तांगे विशय आनी इतले प्राऊड फील जाता की तांणी डेली वचून आमगेले पुरे रांदप ते कोरनो दाखयताची प्लस कोण फ्रेंड्सांक खोट्टो अशी तशी पुरा आमगेले सायडाच करता खंयचे फंक्शन आनी करतना हांव घर लागींच आमगेले पुरे ट्रेडिशन खोट्टे पान खंय गुर्ताचल घर लागीं पणसारू कस म्हण जाल्यार थंय दुखून हाडो आनी पावसाळी तायकिळे मेळटा म्हाका ते जागो पुरंके गोत आसना ते खातला मात्र गोत आनी आमची गेल पुरे कडेन सोदून काडताची आमकां जाय जाल्यार वस्तू आनी केळी पानांत मुद्दू करचे पातोळी करचे हळदी पानी हळदी आनी हांव चिके मेगेले टेरेस गार्डनिंग म्हाका चिके इंट्रस्ट आसा फार्मिंग म्हळ्यार फार्मिंगा पशी चड गार्डनिंग टेरेस गार्डनिंग तांतू चिके इंट्रस्ट आसा तशें हांव कसं नासतारी घर लागीं पतडे पान बियाण घालचे हळदी पान साल येता प्रास्की तशें पुरे साल म्हळ्यार थंय आमकां बर्फ पणूस मेळना तिळू पणूस जाल्यार खंय मेळल्यार लायक दाटू पणूस मेळ्ळी म्हण जाल्यार थोडे एक 4 घर आशे सो लायक ते साऊंड येतास म्हळ्यार जाल्ली दिसता मोस्टली कुरकुरी जातास आनी आमी करेक्ट तांतू मन दिवन उज्ज हदोदोन बदलारी ते कलर कूल
पेशन्स सारी वय लायक कळसाणीवच्या नेज बिलकुल गोल्डन कळसाण आयल्यार ताची टेस्ट गेले टेस्ट वता ओव्हर कुकिंग केद नाही कोलच्या नेज जाल्ले ऑलमोस्ट ओके पण एक चूर पुणी हंतू बाहेर येणी ओपन जावन हे एक लायक गेस्ट डिश म्हणाले एक आयटम करून सोडत Correct, कळयच ना correct. इवन फुल्ल बाइंड जावन असल्यार वय, जन पुराय वय. म्हळ्यार गेस्ट करच्या कष्ट आशिल्ले एक इन्ग्रेडियंट जाल्ले ओके करता सान करू का असो जाल्ले आणि ऑफ करून घेवचे आणि एक ट्रिक्स कसन म्हणल्यार तेल्ला दुखून खंयचे तेल्ला आयटम आमी भाजून वापस करतना उज्जू सान उज्जेरी दवरून करताची तशी करून नेजे कसं म्हणल्यार तांतू थंड जाले कुडले तेल ते तणून घेता वय फुल फ्लेमान दवर न्हू कुडले कुडले काढता ओके लायक क्रिस्प जाला म्हणून कळटा लायक साऊंड येता झोड येनी तळताना साऊंड येता तशी खंडित लायक जाला म्हणून दिसता इथे म्हणा ताची क्रिस्पीनेस आमकां कळटा आशिल्ली त्या प्लेटिंग करतना प्लस ते तेला दुकान वय कुरकुरीचे साऊंड येत आशिल्ले चपतने आयले मस्त लायक नी आरामेर बैसून पडला फिल्मांनी पळयतना पॉपकॉर्ना बदला खाव येतं तितली म्हळ्यार लायक जाता खावच्याक हेल्दी आयटम एक आमगेले आमची गेलेल्याची डिश ट्राय करा तुम्ही सगळे म्हणल्यार म्हणजे मस्त वेळ दवरल्यार काही क्रिस्पीनेस वचना ना काय जायना तांदळा पिठी उडदा पिठा निमती लायक आणि तांदूळ रव आसा भायल्यान बाइंडिंग रव आणि तांदळा पिठी मिक्स करून दिलेली मी ते मस्त लायक 4-5 घंटे तरी काय जायना तशी crisp आसता गेस द डिश म्हणून एक कॉन्टेस्ट केल्यार गेस करून बिलकुल जायच ना मागीर बोंडी एक युनिक आयटम बोंडीतून फूल आनी खंय चड म्हळ्यार कोणें लेख ना स्कोर येता म्हणून सो मस्त लायक असे पुरे हांव सरयता असं जाल्यार ताचे फुडें आमगेल्या विक्षकांक आनी आमगेल्या हिची गेस्ट लक्ष्मी किणीमाई हांकां धन्यवाद सांगताची तांगेले एक्सपिरियन्स आमगेले वासरीन कसं जालें म्हण एक सांगता म्हाका मस्त खूश जाता सर म्हाका एक गोत्तसिले म्हगेले एक टॅलंट म्हणटा आनी म्हगेले पॅशन एक 4 जणांक सांगून आमी म्हळ्यार आनी मुखार आनी भायल मनशान मुखार येवका हे पुरा म्हळ्यार केलो जन अळशीक करता म्हाका धैर्य ना बाईं करता हांवें तशी आशिल्ली बाईं करता म्हणून बसतले हांव केन्नाय मागीर म्हाका दिसलें नाय आमी मुखार वचूंका केन्नाय आमकां एक देवान दिलें ते एक आमगेलें एक टॅलंट आसा ते आमी यूज करून घेवका म्हण सांगून सो हांव हाजी टिपिकल आमची केलेलीची एक इन्ग्रेडियंट्स हांवें यूज करून घेनो मस्त लायक डिशेस तांतू ही लायक म्हळ्यार एक ट्राय करची तसले म्हण येता तसले डिशेस दोन दाखयला आमकां सो आईले का मस्त धन्यवाद आनीक पटी येयाची तुमगेले ट्रेकिंग कंटिन्यू जावो मस्त रेसिपीज संग्रह कोर न्हू आमके येवन दाखयाची सो धन्यवाद आमगेले आयचे एपिसोड पळयलेला का आमगेले विक्षकांक सांगचे कसं म्हळ्यार तुमकां हांगा येवची इंट्रस्ट आसा म्हणजे जाल्यार 8296230904 फोन जो व्हॉट्सएप कराची आनी आमगेले यूट्यूब चॅनल पळयता राबयाची कमेंट्स दियाची सो धन्यवाद